नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पणजे पुलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या चौगांक केली अटक। सुमार 4,10,000 रुपयांचे सामान केले जप्त। देशात खवदळ घालपी हॉटेलाक 3 दिसांची पुलीस बंदखण। हणजुणा कायदेशीर परवानो नासतना राबितो करून आशिल्ल्यान हणजूण पुलिशेन चल्ली कागाळ नोंद। गुन्ह्या फाट्यान नागवे धाड घालून सुमार 15 लाखांचे 26.304 ग्रॅम MDMA केले जप्त। गुळे वखदा विरोधात घाना देशातल्या एका नागरिकाक केली अटक। 4 दिसांची फर्मायली पुलीस बंदखण। मडगावचे SGPDA मार्केट जाला दूषित। वचत थंय कोयराच्यो राशी। समस्या करची बेगोबेग सुटावी जावपाक लागले मागणी। अडवय 70 कासाक गेल्ले कडेन फार लागून तरणाट्याक आयिल्ले मरण। या प्रकरणात अटक केल्ल्या अभिजित देसायक 5 दिसांची पुलीस कादय तपास सुरू। आणि गोयभर जल्म सुवाळो पाळणे आणि हेर विधींसयत वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन। शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त हनुमानाचे घेतले दर्शन। आता खबर विस्तारान। नागवे बार्देसांत गुन्ह्या फाट्यान धाड घालून दुबावित सेबेस्टियन डुहाहा या 35 वर्सां पिरायेच्या घाना नागरिकाक अटक केली। या दुबाविताकडल्यान सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत एक दुचाकी लेगीत जप्त केली। या दुबाविताक 4 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या अशी माहिती गुन्ह्या फाट्याचे पोलीस अधीक्षक विकास देईकर हांणी दिली। फुडलो तपास सुरू आसा। कितले सर रिमांड सध्या मारलो सर? 4 दीस रिमांड। एकीकडे एक्सटेसिव टॅबलेट्स मेळ्ळे आपल्याला 60 नंबर ऑफ टॅबलेट्स आणि टोटल वेईंग 26.304 ग्राम्स जाता। सो म्हणून इट इज इलिगल आणि कमर्शियल क्वांटिटी। सो इन दॅट केस ताका आमी अरेस्ट केलो। तो आपली तेगे कस्टमर आहा पळय ताका सप्लाय करपाक येयलो। सो आमकां ते इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। सो पयलीं आमी ते ट्रॅप केलो। तसो तो येयलो ताका आमी मागीर दवरलो। ते चालू आसा कित्याक तेणी खंयच्यान हाडला तेजे वांगडा आमी कोण आहा ते चालू आसा। ती तेंकडे ब्लू कलर फॅसिनो मेळ्ळी आमकां स्कूटर। ताचे भितर ते तो घेवन येयलो। राती आमी पंचनामा स्टार्ट केलो। सकाळी लेट नायट ताका अरेस्ट केलो। रिमांड 4 दीस। फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। आमचे SP क्रायम राहुल गुप्ता सर आणि राजेश कुमार साहेब DYSP राजेश कुमार साहेब आयले। मडगाव SGPDA मार्केटाची सुवात सामकीच हळशिकावणी जाल्ली आसा। वचत थंय कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान गिरायकाक मार्केटात येवनूय कशें दिसना। उक्ताडार उडयल्ल्या नुस्त्याच्या कोयराक लागून तर नाक तोंड धापून येवच करचें पडटा। नगरपालिकेन बेगोबेगाची दखल घेवन कोयराची ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी नगरसेवक कामिल बरेटून केल्या। आता आम्ही मडगावच्या फिश मार्केटान आसा म्हळ्यार SGPDA ग्राउंड SGPDAच्या मार्केटान अशी परिस्थिती आसा। हांगा पळोवपाक गेल्यार आता हे सगळे पळय आमी हांगा सरावंडींग आहा पळयल्यार इतले पळय सगळे प्लास्टीक जी बॉक्सां सगळे हांगा मारिल्ली आहा। दुसरी म्हणल्यार आख्खी गार्बेज अशी आहा की प्लास्टीक सगळे आख्खे लोकांक शेतान घातले आहा। लोकांक अशे त्रास जावपाक शकता। खुबशे हिंगा लोक शेतां रोयताले आतां लोकांनी शेतां बंद केली कित्याक ही गार्बेज सगळी शेतान वता म्हूण। दुसरें म्हणल्यार हांगा जे पळय सगळीं नुस्तें कापता नुस्त्याची कल्लां जावं नुस्त्याची बोडकां जावं सगळे कावळे खावन हांगा सगळे वळशीक करता। हाजेर कोण लक्ष घालतलो? हे SGPDA करता कितें? हेंचेर बेगीचे लक्ष घालपा जाय। तेच परी आमची म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष घालपा जाय कित्याक सगळे कलेक्शन करता आमची म्युनिसिपालिटी। हाजेर लक्ष घालपा जाय कित्याक हे लोकांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाता। जितले कडेन आतां गेलो जाल्यार SGPDA मार्केटान आयलो पयले लोक हाका लागून येना कित्याक आख्खे गटरान सगळे किडी पडले आहा। हाजेर निवळसाण ना। हें कितें चल्लां? हेजेर कोण लक्ष घालतलो? हे SGPDA जी कमिटी आहा SGPDA चेअरमॅन हेजेर लक्ष घालपा जाय पळोवपा जाय हांगा लोक कित्याक येना ते। हांगा हे मार्केटान कोण येवपाक सोदना कित्याक आख्खे मडगांव फातोर्डाचे आनी अख्खे सालसेटीचे लोक इतलो आमचो कितें म्हणटा तो इतलो बरो मार्केट केल्लो। हे मार्केटार लोक येवपाक विटल्या कित्याक ही इतली घाण की पळोवपाक गेल्यार सगळी प्लास्टीक हांगा प्लास्टीक जे पडलां पळय हे प्लास्टिकाचे कोण घेता लक्ष घालता। हांगा तशी मागीर हांगा ती प्लास्टीक अशें गोरवां पळय ती गोरवां प्लास्टीक खाता आनी मागीर म्हणटा अशें दुयेंस जाता मागीर दूध मेळपाक प्रॉब्लेम जाता। हाजेर लक्ष घालपा जाय। कित्याक आमची म्युनिसिपालिटी आहा तेंचे हांव चेअरमॅन म्हळ्यार म्हजो रायट आसा की म्हाका चॅक करपाचो आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची। हाजेर लक्ष ताबडतोब घालचें SGPDAचे आमचे चेअरमॅनान आनी ते कमिटी दुसरे आमचे म्युनिसिपालिटी आमचे अध्यक्षांनी चेअरपर्सनान त्यांनी लक्ष घालपा जाय।
बेगीचे बेगीन घालून लोकांक सुविधा बरी दिवपाक जाय आनी जे लोक आमचे मार्केटीन सालसिटीचे आमचे फामाद आनी असो वास मारतात लोक मार्केटी नुस्तें घेवपाक येता आसतना लोक नाका धरून येतात अक्षय खूब वायट अशें जावपाक जायना आमी दाखोवपाक जाय आमचे मडगांव फातोर्डा इतले क्लीन अशें म्हण दाखोवपाक जाय हाजेर आमची चेअरपर्सनान हाजेर लक्ष घालपाक जाय आनी ताबडतोब क्लीन करून उडोवपाक जाय आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय जे कोण अशी करता तेंचेर इमिजिएटली तेंचेर नोटीस काडून तांकां फायन मारपाक जाय. बिरेस्तारा राती अडवय 70 कासाक गेल्ले कडेन तरणाट्याक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन तपासाक सुरवात केली. कासाक वापरिल्ले पिस्तूल लेगीत जप्त केल्ले. आता अभिजीत देसाय हाका 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. कायद्यान बंदी असून लेगीत गोंयांत लोक रानात वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात. अडवय 70 रानात गेल्ले कडेन जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकीत हेमंत देसाय हाका फार लागून मरण आयलें. हेमंत देसाय आणि अभिजीत देसाय हे दोगांय बिरेस्तारा राती रानात कासाक गेल्ले. शिकार करतना हेमंताक फार लागून तो जखमी जाल्लो. जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यात घेवन पिस्तूल लेगीत जप्त केल्ले. आता ताका 5 दिसांची न्यायालयीन कारवाईची ख्यास्त फरमायल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. जल्म सुवाळो पाळणे आनी हेर विधीं सयत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त मारुतीरायाचें दर्शन घेवन सेवा ओपली. पुण्यात गोंयभरच्या देवळांनी मनयली हनुमान जयंतीची हीं चित्रां. हांगा आमच्या सुधा कॉलनीन मारुतीचें देवूळ आहा. हें मारुतीचें देवूळ आतां गेली 40 वर्सां पासून हांगासर आमचे हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता. त्या खातीर बऱ्यापैकी भावीक येतात. सकाळी आमच्या हांगासर 5 प्रवचन चालू जाता. प्रवचन जालें की मागीर जल्मोत्सव जाता. जल्मोत्सव जालो की सगळे लोक तीर्थप्रसाद घेतात. मागीर धार्मीक विधी असतात. लोक सगळे ते धार्मीक विधी जाले की आमचो महाप्रसाद आसता. ताका सुद्धा मारुती देवाचो आशिर्वाद घेवपाक बरेचशे लोक येतात. आनी सांजचे आमचे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमच्या सुधानगर विकासचे भुरगीं असतात शिक्षणाक बी आपण बरी हे केल्ली तांकां आमी पारितोषीक दिलें वयता. तशेंच सांजचे मागीर हांगा एक सांस्कृतीक कार्यक्रम केलो वयता आनी अशें करून ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाता. म्हणजे वर्षाच्या वर्सा प्रतिसाद कसो मेळटा? ह्या आमच्या कार्यक्रम वर्सा वर्सा वाडत चल्लेलो आहा. म्हणजे पयलीं जे लोक आसले तेच्या पेक्षा दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात लोक वाडटात. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा आनी आमचे जागृत मारुती देवस्थान म्हणून सगळे कडेन कारण हाची प्रचिती खूब जाणांक येयल्ली आहा. बरेचशे लोक हांगा पयस पयसल्यान येवन ह्या देवाचो आशिर्वाद घेतात. श्रीराम वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचो उत्सव गिमोणे स्थळान पिळगांव गांवां आज साजरो सकाळी केला. पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो. कीर्तनाचे नंतर 5:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो. उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनु आसले तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती वेवस्थीत आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो. आनी आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो आसा बरे भशेन. आनी भक्तजन महाजन आनी सगळे ज्ञाती बांधव इतर जे
हनुमंत जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता, दर्शन घेता चालू आसा असो आज आमचो. जय श्री राम. दर वर्सा जशें जाता तशें ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात हनुमान जन्मोत्सव, त्याच प्रमाणे आमगेली पयल्या दिसा हनुमान जन्मोत्सव आणि मागीर लागून 2 दीस जत्रोत्सवाची सेवा जाता. ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात बाल हनुमानाचें दर्शन घेवन लोकांनी आशिर्वाद घेतलेलो आसा. फुडें जत्रोत्सव मोठ्या आनंदान उत्साहान जातलो. गेल्या वर्सा पासून कमिटीन हांगा रथोत्सवाची सेवा चालू केल्ली आसा. म्हणजे गेल्या वर्सा आमी पयल्याच दिसा रथोत्सव काडलेलो. ह्याय वर्सा त्याच प्रमाणे पयल्याच दिसा रथोत्सव काडला. आज सांजची पालखी, कीर्तन. पणजी पोलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या 4 अटक केल्या. तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोनांसयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभाराच्या प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ला. सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सरसपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. परवरी उपरांत आता पणजे पोलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गुजराताच्या मनीष कुमार कृष्णानी, गोपालबाई क्रोकरा, संदीप पंचवानी आणि जितेंद्र कर्मानी हांकां अटक केले. तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोनां सयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयाचे सामान जप्त केले. स्नेहा असोटीकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळाचेर रेंट कार आनी थळाव्या टॅक्सी मदीं भाडे मारपावेल्यान वाद जालो. मोपा विमानतळाचेर रेंट गाडींनी भाडे मारची न्हय अशी मागणी करीत थळाव्या टॅक्सीकारांनी पेडण्यां येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भेट दिली. रेंट कॅब कोण तरी घेवन येतालो गॅस्ट आणि ताका आमच्या भुरग्यांक सरळ सांगला बाबा थंय रेंट कॅब अलाउड ना. ते बाकी पुलिसाक घेवन थंय जो ड्युटेक पुलीस आसलो मोपा एअरपोर्टार ताका घेवन आमचो निखील महाल हेणी ताका सांगला हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, भितर गेल्यार तुमकां फायन पडटली. तेणी खंयचो रिवेंज घेतलो कोण जाणा, परतून तेणी कावंटर अटॅक आमच्या भुरग्यार केलो आणि आमच्या अगेन्स्ट हे केला, कंप्लेंट केला. मागीर आमच्या भुरग्यांक ताका त्रास केलो कॅस्टांक बी. आमच्या भुरग्यांक एकूय फावटी थंय गॅस्टाक त्रास करूंक ना केन्नाच. आमचे भुरगे फक्त सांगताले बाबा हांगा ते बाकी पुलिसांक घेवन हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, सो तुमी हंजान चला तुमकां फायन बसतली म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आतां FIR बीन जाले पळय आमच्या भुरग्याचे, ती टोटल इनलिगल FIR जाल्लेली आहा. म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना. 9,000ची गरज ना. आम्ही 90 जाण पुरे, 170 नाका 90 जाण पुरे. आम्ही शिव वॉरियर्स मराठा. आमकां कोणाची गरज ना आहा. आम्ही हे मेसेजी थ्रू क्लियर कट मेसेज दिता. आम्ही खंयच्याय पोझिशनाक रेडी आहा, खंयची रायट टू फायट करपाक खंयसराय आम्ही रेडी आहा. आमकां कमी समजपाचें न्हू. आयज जर रेंट कॅबी बंद केले, हांव आयज क्लियर कट मेसेज दिता शिव वॉरियर्सान केले. कित्याक केले एफर्ट घेतले, तुमची दादागिरी कोण आम्ही बंद केले ते. जेन्ना तुम्ही इरेग्युलेटरीज वाडयली थंयसर, जेन्ना तुमचे जे पर्सनल गाडी आयज भाड्याक दितात, अजूनय दितात ते थंय. टॅक्सी आहा पळय ते सगळ्यांचे न्यू टॅक्सी आहा. आम्ही करता धंदो हांगासर. आमचे एसोसिएशन आहा, आमच्या एसोसिएशनान 200-250 सुमार भुरगे आहा. आमकां हांव मागता CM सरा कडेन की ऑलमोस्ट आमकां 300-350 परमिटां इश्यू करा रेंट कारीची. पेडणेकारांक, मोपाकारांक
मोपा एअरपोर्टाचेर कोण बिझनेस करता टॅक्सीकार तांकां करा. आमी अजून हो डिमांड करूंक नासलो, पण आता ह्याच्या फुडें आमी हो डिमांड करतले. आमी सीएमा कडेन वयतले आनी रेंट कार परमीट्स आमकां इश्यू करा म्हण आमी सांगतले. आनी जितले आमचे कोण इच्छूक आहा टॅक्सी कन्वर्ट करपाक रेंट कारीन आनी रेंट कारी सर्व्हिस दिवपाक तांकां सगळ्यांक आमी ते दिवपाक लायतले गाडयो. तो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सगळ्या पंचायतींक कोयराची व्हॅन दितले अशें आश्वासन उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिलें. तशेंच शुक्रारा साल्वादोर दे मुंदो, पेन दी फ्रांस आनी बिरोंडा पंचायतीक 3 हॉर्स व्हॅन सुपूर्द केल्यो. हे वेळार पर्येची आमदार डॉ. देविया राणे, जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे कडेन रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आता जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटलो जो प्रोजेक्ट नवीन एजियन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ एक टर्माक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो. ही सादें इक्वेशन आसा आनी त्या माध्यमांतून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमातून आमचे कडेन हाडटात आनी आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण निधी वेवस्थीतपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे, म्युनिसिपालिटीचे, आमच्या आमदाराचे, सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टर ऑफिसाचे कलेक्टराचे आभार व्यक्त करता की ताणें वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आनी त्या बद्दल मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनतेपर्यंत त्या पैशाचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. प्रत्येक पंचायतीक आमी गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागूं किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आनी गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज व्हॅन दिवपाचें गोंयचे सगळे पंचायती गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे हांव म्हणूं शकता म्हाजें नॉर्थ गोवा म्हणून साऊथ गोवाच्या एमपीन ठरोवंक जाय. आज तांच्या मार्फत MP-LAD मार्फत आमकां म्हजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ही खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताचे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, म्हजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आनी म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा आनी खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हॉर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर जी70 खुबशीं कामां इतले वर्सां तांचे मार्फत MP-LAD फंडा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी अशे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हॉर्स व्हॅन म्हणा, ॲम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणात जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता तेय बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सांक ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशी आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो. केंद्र सरकाराचो 2030 मेरेन 500 गिगावॉट ग्रीन उर्जा तयार करपाचो उद्देश आसा. सध्याची उदरगत पळयली जाल्यार गोंय हे टार्गेट 2029 पुराय करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. परवरे जाल्ले कार्यावळीत मंत्री ढवळीकार उलयताले. हे कार्यावळीत मंत्री सुदीन ढवळीकारान आंगणवाडी सेविकांक इंडक्शन कुकटॉपांचें वांटप केलें. तशेंच 650 आंगणवाडी इंडक्शन कुकटॉपांचें वांटप करतले अशेंय ह्या वेळार सांगलें. आज पहिल्या स्टेजीत जवळजवळ 650 अंगणवाडी वर्कर्सांक इंडक्शन कुकर आम्ही प्रेझेंट करता तुमकां दिता. आनी ह्या ल्हानशा फंक्शनाक कारण 650 लोकांक हांगा आपोवपाक आमकां अशक्य आशिल्लें आनी त्या खातीर एक 25 ते 30 अंगणवाडी वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका हांकां आपोवन हे हाका चालना दिवपाचो प्रयत्न
पॉवर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केला. गोंय सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि स्पेशली आमचे भारत सरकारचे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि सोलर हातूंत भरपूर काम करपा खातीर उद्देश दवरला. फुडल्या 2030 पर्यंत 500 gigawatt हे तांचे टार्गेट आसा आणि आय थिंक वी विल बी कंप्लिटींग बाय 2029 ऑफ दीस 500 gigawatt. एज ऑन टुडे आमी जो प्रोग्रेस जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. हे सगळे कित्याक की कोल एनर्जी कमी करून आमी मुखार कशे वतले हे पळोवपाचो प्रयत्न हो चल्ला. येणाऱ्या 15 दिसांत हे जे 650 बालवाडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्युशन कंप्लीट करून सेकंड फेजीक आमी वतले. महाराष्ट्राक जोडपी मावळिंगे वाठारांतल्या पुर्तुगेज तेंपावयल्या चामरकोंड पुलाची सध्या वायट दशा जाल्या. हो पूल कमकुवत जाल्ल्यान ताका धोको उप्रासला. हो पूल नव्यान बांदचो अशी मागणी आतां फुडें येवपाक लागल्या. चामारकोंड म्हणटा तें आहा आनी चामारकोंड वन मावळिंगे विलेज पंचायत एरियेन येता. आनी हो जो आमी पूल पळयता हो पूल जो आसा तो पुर्तुगेज कालीन पूल. आतां कितलींशींच वर्सां जालीं तो पुला वचून मोठ्यो मोठ्यो गाडयो येरादारी करतात. जशें आमचे नेस्लेचे जे ट्रक असतात ते ट्रक, लॉजिस्टीक कंपनीचे ट्रक हॅवी व्हडले ट्रेलर तेजे वचून वयतात. त्यामुळे हो जो पूल आहा तो आतां कमकुवत जाल्लो आसा. हालीं 10 दिसां पयलीं हांगासर एक असो इन्सिडंट जालो की हांगासर टर्न घेता आसतना एक ट्रकान जी कठड्याक धडक दिली आनी तो ट्रक भितर पडलो आनी तांकां बरीचशी दुखापत जाली, ट्रकाची नासधूस जाली. हांव मागतां की PWD जो रोड्स डिविजन आसा हेंच्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी हो जो पूल आहा तेजी आतां ती क्षमता तपासची आनी ही जी कडवडो मोडला सो त्या दीस एक्सिडंटान तुटून पडलो तो बेगींतल्या बेगीन तो परत आहा तसो वेवस्थीत करचो. ना जाल्यार एक मोठी दुर्घटना घडपाची हांगा शक्यता आसा. कारण हांगासर टर्न घेता आसतना रातचे घेता आसतना हांगा कळना आनी यू टर्न आसल्यामुळे ट्रकाक अंदाज येना त्यामुळे ट्रक सरळ भितर वचोंक शकता. सो हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन बेगींतल्यान हांगा लक्ष घाला आनी हो पूल जो पुर्तुगीज कालीन आहा तो बरो रिकन्स्ट्रक्ट म्हणा किंवा तेजेर जे कितें हें करपाची जें आसता स्ट्रेंथ दिवपाची ती तुमी इनिशिएटीव घ्या आनी बरे भशेन पूल तयार करून दियात. दिवचलच्यान दोडामार्ग वटेन वतना मावळिंगे पंचायत वाठारांत चामारकोंड हो पूल मेळटा. पुर्तुगेज तेंपा वयल्या ह्या पुलाची सद्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. मध्यंतरी 2-3 वेळार किरकोळ डागडुजी सोडली जाल्यार ह्या पुलाची बांदणी जाले उपरांत आतां मेरेन ह्या पुलाची फावो ती देखभाल करपा कडेन संबंदीत यंत्रणांची आडनदर जाल्ल्यान हो पूल दिसान दीस कमकुवत जायत आसा. ह्या पुलाची सद्याची अवस्था पळयली जाल्यार तो केन्ना तरी कोसळटलो अशी भिरांत पातळिल्ली आसा. हालींच म्हळ्यार 10 दिसां पयलीं फाटल्या 1 एप्रील ह्या दिसा ह्या पुलाचेर एक भिरांकूळ अपघात घडिल्लो. दिवचलच्या वटेन वचपी एका ट्रकान पुलाच्या धडेक देठाचो धपको दिवन हो ट्रक धडा कोसळून सकयल तळयेक पडिल्लो. सुदैवान ह्या अपघातांत वायट घडणूक घडूंक नाशिल्ली. ताचे उपरांत ह्या पुलाची जी धडा कोसळ्ळ्या ती बांदपा कडेन अजुनय कोणीच लक्ष दिवंक ना. ह्या पुला वयल्यान दर दिसा शेकड्यांनी अवजड वाहनां यो वच करतात. ह्या पुलाची सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार पुला वयल्यान यो वच करप सुद्दां धोक्याचें जाल्लें आसा. संबंदीत यंत्रणेन ह्या पुला कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवन हो पूल नव्यान बांदचो अशी आतां मागणी फुडें येवपाक लागल्या. आतां पळोवचें पडटलें संबंदीत यंत्रणा ह्या पुला कडेन कितल्या गंभीरतायेन पळयता ते. वात सद्याची ह्या पुलाची अवस्था पळयली जाल्यार ह्या पुलाची वेळारच डागडुजी वा हो पूल नवो बांदलो ना
जाल्यार फुडाराक एखाद्रे वेळार वायट अनर्थ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. घुळे वखदांच्या वेव्हाराक लागून देशभर खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अट्टालाक म्हापशेच्या JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस कारवाई फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसलेच कायदेशीर परवाने शिवाय अट्टाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. हे विशीं हणजूणच्या एका थळाव्यान पुलिशेन कागाळ केल्ली. वखदांच्या वेव्हाराक लागून देशांत खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानीव बेनाहिम हाका म्हापशेच्या JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसल्याच कायदेशीर परवाने शिवाय अटाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. दुसरे वटेन फॉरेन्स कायदो फाट्यार मारून अटालाक आपल्या घरांत बिराडाक दवरिल्ल्या फ्लॅट धनी परम वळटियाड हणजूण पुलिशेंत गुन्यांव नोंदयला. अटाला कितले दिसाचो रिमांड मारला? 3 दीस पुलीस कस्टडी. ओके. आनी खंयच्या केसीन ताका सद्या अरेस्ट केलो अंजुना पुलिशेन? ओव्हरस्टेइंग. तेजे कडेन काय प्रॉपर डॉक्युमेंट नासले वॅलिड? चालू आसा. येस. 3 दिसाचो रिमांड न्हू सर? येस सर. गोमंतक TV खातीर स्नेहा होसोटीकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV, गोमंतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक TVच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी